मुरगांव तालुक्यातले तीनही मतदारसंघातली उदका पुरवण बंद पडल्या। मतदारसंघाक उदका पुरवण करपी PWDची मुखेल पायपलायन 2 सुवातीचेर फुटल्या। मुरगांव मतदारसंघाक उदक दिवपी पायपलायन जुवारीनगर फुटिल्ली, ती सांजे उसरा सारकी जाली। वास्को आणि दाबोळे मतदारसंघाक उदकाची पुरवण करपी पायपलायन चिखली फुटल्या। हे पायपलायनीचे काम राती उसरा मेरेन चलतले। एक्चुअली दोन कडेन बस जावना, बस एक कडेन जाल्या आनी एक कडेन जाल्या ती जॉयंट लिकेज। सो जी जॉयंट लिकेज जाल्या ती जुवारीनगर, ती मेन आमची PSC पायपलायन आसा ताजी 900 mm डायमिटर ताजो, आनी ही जी बस जाल्या हांगा ताजो डायमिटर 600। ह्यो दोनी लायनी बऱ्यो पोन्न्यो आनी हांगा जो जाला पळय ते पळोवपाक दिसता की ताजी एज जाल्ले कारणान डिटोरिएशन जालां आनी ताजे खातीर फुटल्या। आनी जी जुवारीनगर जाल्या ती PSC पायपलायन आनी ताजी रिंग भायर सरल्या। सो दॅट इज नॉट अ मेजर ब्रेकडावन म्हणटा तसो, हो एक मेजर ब्रेकडावन। आता ही लायन सप्लाय करता उदक वास्को सिटीक आनी चिखले एरिया बी, आनी ती लायन आमची मेन लायन जी फूल एरिया कॅटर करता। सो केन्ना पासून रिस्टोरेशन जातलें? आता ती लायन जी आसा पळय ती मेन लायन आसली कारणान आमकां ताका पयलीं हात घालचो पडटा, नाजाल्यार फुलूच चड वेळ उदक बंद उरचें पडटलें। सो ती आमी दनपार 3 ते 4 पर्यंत कंप्लीट करपाक ट्राय करतले। आनी ह्या लायनीक आमकां नाजाल्यार 12 वरां आसा, म्हणजे आमी हांगा रातची सप्लाय करतात ह्या एरियेक। सो रातची 12 पर्यंत आमच्यांनी कंप्लीट करपाक जाता आनी आज आमी दोनी लायनी कंप्लीट करतले। कुठ्ठाळे ठाण्या मधू नायकाचे सायकल रिपेअर्स दुकानाक बिरेस्तारा फातोडेर उजो लागलो। दुकानात सायकलीचे सामान आणि स्कूटरीचे नवे टायर आशिल्ले। शेजारच्या लोकांचे 4 रिकामे गॅस सिलिंडर आणि 2 भरिल्ले गॅस सिलिंडरूय आशिल्ले। उज्यांत गॅस सिलिंडराचो स्फोट जालो। हे घडणुकेन सुमार 7.25 लाखांच्या सामानाचो गोबोर जाला म्हणपाचो अदमास आसा। उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण मात स्पश्ट जावंक ना। हो सकाळी 5 सुमार उजो लागलो अशें आमकां कळ्ळां की आमकां 5 साडेपांचांक सुमार आमकां फोन आयलो की अशें जाला उजो लागला म्हणून। तेन्ना उजो लागलो म्हणटकीर हे धांवून येयले। जाल्यार कोणें पूण फायर ब्रिगेडीक पयलींच फोन केल्लो आनी फायर ब्रिगेडीन येवन चडशे सगळे उजो आसा पळय न्ही तो हाताळ्ळो। आनी भितर कितें स्कूटर टायरचे पंचर टायर काडपाचे आशिल्ले लोकांचे, सायकली आशिल्ल्यो, प्लस कॉम्प्रेसर आशिल्लो, एक फ्रीज आशिल्लो। ते फायर ब्रिगेड येवचे पयलीं सगळे जळोन खाक जाल्ले, कारण फायर ब्रिगेडीक मातशें लेट कॉल पावले। त्या कारणान आनी जर फायर ब्रिगेडीन येवन मातशें बरें काम केलें की बिल्डींग वाचयली। बिल्डिंगेचे 1-2 ज्यो AC आशिल्ल्यो तेजे फक्त वायरींग जळ्ळें। आनी आमी जो लॉस केला, लॉस जो काडला तो आमी फक्त एक 7,20,000 ते छप्पर सगळे गेल्ले आसा न्ही, एक तो पळय जाल्यार 7,20,000 रुपया सुमार जाता। इतल्यान तितलें की फाटल्यान उजो लागलो, फुडल्यान एक मोटरसायकल आसताली, ते फायर ब्रिगेडीन सगळे बंद केले आनी ती मोटरसायकल मातशी वाटवली। इतले हितून कितें जालें की उजो कसो लागलो हें आजून कळोंक शकलेलें ना। तेन्ना मालमत्ता जी आशिल्ली म्हजे भावजीची ती कंप्लीट काबार जाल्ली आसा। इन्शुरन्स बीन कांय ना, कारण हें 45 वर्साचें पयलींचें तेंगेलें दुकान आनी ते भाडकार दुसरे आसा तेजी, आनी हो दुकान चलयतालो, त्या बद्दल तेजें इन्शुरन्स तशें कांय ना। गोंयकार कवींक मेळून तांच्यो कविता आयकून मनाक खूब बरें दिसलें अशें कोल्हापूरची समाजीक वावुरपी सोनाली नवांगोळान बुधवारा उलोवन दाखयलें। गोवा पिपल्स फोरमान कला अकादमीत ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। स्वता अपंगूळ आसूनय आपलें दुख्ख लिपोवन सोनाली फाटलीं 10 वर्सां जालीं अपंगुळां खातीर वावुरता। तुम्ही तुमच्या कविता शेवटी तुमची ओळख जी आहे ते म्हणजे तुमचं फक्त नाव गाव नाही, कवीची खरी ओळख त्याची कविता असते। आणि फक्त स्वतःची कविता नाही, त्याला कुठल्या तऱ्हेच्या कविता आवडतात किंवा आवडतात नाही तिला ती पण गोव्याची ओळख पाहिजे होती। मला गोव्याच्या साहित्यातलं, गोव्याच्या कवितांमधलं सौंदर्य अनुभवायचं होतं। मुळात मी कवी नाही, मी लेखक आणि पत्रकार, पण माझी अशी खूप इच्छा होती की मी कवितेची रसिक या नात्यानं गोवाभर पसरलेल्या सगळ्या कवी मित्रमैत्रिणींना भेटावं, त्यांच्या तोंडून त्यांच्या समोर त्यांच्या कविता ऐकाव्यात आणि धन्य व्हावं खरं तर। कारण कवितेवर माझं मनापासून प्रेम आहे आणि कुठलीही कविता ही त्या कवीचं बाळ असतं ना, तर ते बाळ ते कसं जोजवतो, तो कसं फुलवतो आणि त्यातून कुठले नवे अनुभव आपल्यापर्यंत पोचवतो हे जाणून घेण्याची माझी खूप इच्छा होती। इस बार जब वो छोटी सी बच्ची मेरे पास अपनी खरोच लेके आएगी, मैं उसे फूफू कर नहीं बहलाऊंगा। इस बार जब वो छोटी सी बच्ची मेरे पास अपनी खरोच लेके आएगी, मैं उसे फूफू कर नहीं बहलाऊंगा, पनपने दूंगा उसकी टीस को, इस बार नहीं बहलाऊंगा।
इस बार जब मैं चेहरे पर दर्द लिखा देखूंगा, नहीं गाऊंगा गीत पीड़ा भुला देने वाले। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।